नमस्कार. आम्ही सध्या आता हांगासर पुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स आसा थंयसर हांगासर आसा आनी तुमकां खबर आसतली की आयज शाळेचो पयलो दीस आनी आयज इलेक्शनाचो कावंटिंगाचो दीस म्हणून दोनूय दीस आयज बरोबर आसा. पण कांय दीस पयलीं हांगासर लोकांनी उलयलें की स्कुलाचो जो रिओपनिंग डे आसा तो पोस्टपोन करचो म्हणून. पण जेन्ना आमी हांगासर आयले आनी जेन्ना भुरग्यांचो एक्सायटमेंट पळयलो, पेरंट्साचो एक्सायटमेंट पळयलो, तेन्ना आमकां खंयसर दिश्टी पडोंक ना की आयज जो दीस हो पोस्टपोन जावंक जाय म्हणून. आयज खरें म्हटल्यार दोन दीस आसा. एक जेंकां आमी वोटींग केलां तेंचो आयज रिजल्ट येतलो आनी तेंचो फुडार सरतलो आनी ते हांगासून जे लोकसभेत दिल्लीक वचून आमचे जे आयचे वर्तमान आसा ते मजबूत करपा खातीर काम करतले. आनी एक जो आसा तो आमची भुरगीं स्कुलाची जो आमचो फ्युचर आसा ते फ्युचर एज्युकेशन घेवन फाल्यांचो आमचो देशाचो फुडार आमचो वयर फुडें काडपाक आमकां मदत करतली. पण आयचो दीस पयलो दीस पयल्या दिसा आयज कावंटिंग आसा, स्कूल ओपनिंग आनी पावसांनी आयज हजेरी लायल्ली आसा. सो सगळ्यांचें कॉम्बिनेशन मेळोन एक खूब बरें दिसता आनी लोकां भितर एक्सायटमेंट आसा आनी पयलो दीस सामको एकदम स्मुथली ऑपरेट जाला. कशें दिसता तुका? बरें दिसता. हा बरें दिसता. एक्सायटेड आहा तूं? हय हय. हा सो आयज स्कुलाचो रिओपनिंगाचो पयलो दीस. सो कशें कितें दिसता तुमकां? आज बरें ढगाळ पावसाक सुरू जाल्ली आसा, ढगाळ वातावरण आसा. येताना भंय दिसतालो की पावस पडटा कितें. बेगीन पावपा खातीर आमी स्कुटरीर आयले, गाडी घेवन येवंक ना. पण आमी सारके टायमार पावले आज आनी अजून पावस सुरू जावंक ना. म्हणजे पावसान सुद्दां भुरगे सगळे स्कुलान पावतकूच पावसान येवचे पावसा कडेन मागणी केल्या. आनी हे अकादमीक वर्स खूब मजेचे वतले. भुरग्यांक नवीन एज्युकेशन पॉलिसी सरकार इम्प्लिमेंट करपाचे मार्गार आसा. तेन्ना वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दॅट न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अँड आय विश ऑल द बेस्ट टू माय चिल्ड्रन्स एज वेल एज ऑल द स्टुडंट फॉर दीस अकादमीक इयर. ओके, आयज कावंटिंग दीस. सो कावंटिंग काय दीस पयलीं अशें दिसतालें की पोस्टपोन करचें स्कूल अशें. तुमकां तें योग्य दिसतालें? कसो हांव गव्हर्मेंट एम्प्लॉई म्हणटकूच हांव हाचेर कॉमेंट करचें ना. आय वूड नॉट लायक टू कॉमेंट ऑन दीस. पण पीपल वील मॅनेज. कारण एका वेळार अशी आसा हें की लोकांक खूब गोश्टींनी एकाच वेळार मनीस हँडल करूंक शकता. तेन्ना हांगा भुरग्यांक सोडून आमी आतां वचून घरा कडेन टीव्हीचेरूय पळयतलो निकाल कसो कितें लागता तो. आनी वील हॅव अ ग्रेट डे टुडे. थँक्यू. चल्याचे स्कूल रिओपनिंग. सो कशें दिसता तुमकां? एकदम बरें दिसता. कित्याक 2 म्हयने भुरग्यांनी एन्जॉयमेंट केले, सगळे केले. स्कूल टायमार स्टार्ट जावंक बाकीचें कितेंय आसूं तें स्कूल म्हणटा पळय भुरग्यांची ती उमेद आसता पळय ती आमच्या भुरगेपणांत त्या टायमारूच जावंक. 2 दीस फुडें दवरले
खूप जणांनी म्हटले की आज काउंटिंग डे, स्कूल पुढे धोकलूंक जाय. भुरग्यांचं काय फरक पडला, भुरग्यांक काय फरक पडला. काउंटिंग आपल्या जाग्यार, स्कूल आपल्या जाग्यार, प्रत्येकाचे स्कुलाचे आहा सगळे ऑल गोवाचे स्कूल जाले न्हू. भुरग्यांक पॉलिटिक्सान हाडपाचें ना, भुरग्यांचे हे आसता पयले दिसा फुलां हाडून तेजेर देवाक घालप, हें घालप, आमचे हें घालप, सगळें ठीकठाक रातीच करून दवरता. कितेंय जावं, पावस पडलो जाल्यार आमी कितें जाता. भुरग्यांचो टायम टू टायम पॉलिटिक्स भुरग्यांक इनवॉल्व करप नासता. पॉलिटिक्स आपल्या जाग्यार, भुरगे आपल्या जाग्यार. शिक्षण हें महत्वाचें न्हू, लेडीज मागीर पळोवया. थँक्यू. I'm Swamina Nagrekar, Administration Service of India School. Today is the 4th of June. We have started the school. The students have all come, lot of enthusiasm. They were very eager to go to their classes, to meet their friends. Now, as of arrangement, in the holidays only we have cleaned the classes, done bench repair, wearing it all. And the students also are the excitement is very nice to see. So we have welcomed them, and yes, we are starting the new year with a lot of enthusiasm. Only result possible. The 10th standard result was very good. We got 97.7% of students. We had 132 students who answered the exam, and the distinctions, 52 distinctions we have got. So even I have encouraged my 10th standard students to do better this year, better than last year. नमस्कार, हांव सिद्धार्थ मांद्रेकर आणि माझो बाबू सारस्वत विद्यालयान शिकता. सो आयज सगळ्यांची स्कुलां रिओपन जाता समर वेकेशन. सो भुरग्यांच्या तोंडाचेर खूब एक्सायटमेंट आसा आनी जी उमेद पळोवन तांकां दिसता की खरेंच स्कुलाची खूब वाट पयल्या तेंच्यांनी रिओपन जावपा खातीर. आनी तेंची न्यू बॅग्स, न्यू युनिफॉर्म, न्यू वॉटर बॉटल सगळे खूश आहा ते पळोवन. सो सगळ्या भुरग्यांक बरे विशेश आनी शुभेच्छा दिवन हे तेंचे वर्स फुडें बरें वचपाचें आनी बरो अभ्यास करपाचें. सिद्धार्थ, 2 दीस पयलीं अजून पावस स्टार्ट जावंक ना आनी 2 दीस 4 तारखेर स्टार्ट शिक्षण खात्यान सुरू केलें. हेच्या बद्दल कितें म्हणणें आसा? एक्चुली हय, वर्सा 5 नाल्यार 6 तारखेर स्टार्ट जाताले, बट अजून पावसूय स्टार्ट जावंक ना. मातशी भुरग्यांक गरमी जातली, बट तेंच्यांनी कितें डिसिजन घेतला ते कितें तरी चिंतूनच घेतला आसतलें. आयज आमच्या हेचो रिजल्ट आसा इलेक्शनाचो आनी पालकांक एक्चुली एक्सपेक्टेशन आसलें की आयज स्कूल मातशें फुडें वयतलें, 1-2 दीस वयतले फुडें. बट हे सायडीक नॉर्थ गोवा सायडीक व्हडलेशें कांय डिस्टर्बन्स जावचें ना, तेच्या खातीर तेंच्यांनी तशें केलां अशें दिसता. बाय, तुजें नाव कितें? माझे नाव क्षीरजा विष्णू नायक. आता हांव 4थीक पावला. 4थीक पावला. तुका खूप दिसांनी स्कूल ओपन जाता, पूण कशें दिसता तुका? म्हाका खूब बरें दिसता आनी मजा दिसता. मजा दिसता? कित्याक लागून? कित्याक स्कूल स्टार्ट जाल्यार घरा बसून वाज येता. वाज येतालो? आतां परतून फ्रेंड्सांक मेळपाक मेळटलें न्ही? ओके, तो एक्सायटेड आसा?
स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.